जे तेंच्यांनी सगळे जे देवस्थानचे जे लँड आसा ते भायल्या लोकांक 20-20 वर्साचो एग्रीमेंट मारून दिवन काबार केल्ले हे पयलीं आमी सांगलां। आनी लास्ट टायम जेन्ना आमी गांवकारांनी मामलेदाराक कंप्लेंट केल्ली तेन्ना त्या मामलेदारान 2 वर्सां काडलेली ऑर्डर दिवपाक। एक्चुअली आयज सीएमानय आयकपाक जाय, हो मामलेदार हो देवस्थानचो मेन एडमिनिस्ट्रेटर, हो मामलेदार। आनी जेन्ना खंयचो व्यक्ती खंयचो महाजन आज मामलेदाराक कळयता कितें त्या देवस्थानान चुकीचें कितें घडलां, चुकीचें कितें घडटा हें आयज सीएमाक विचारूंक सोदतात। तेणी इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय की तेणी 2 वर्सां काडपाक जाय। गेले जेन्ना फावटी आमी जेन्ना इल्ले सांगले की सगळे जमनी हेंच्यांनी मारून काबार करून उडयल्ले आसा, करोडो रुपयाचो गफला केल्लो आसा, तेन्ना ह्या मामलेदारान कोणाच्या तरी चिमुलाच्या ऑर्डराचेर किंवा हांगा जे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या प्रेशराचेर 2 वर्सां काडले। आनी तेन्ना ताका सांगले आमी हायकोर्टान गेले, तेन्ना हेणी ह्या मामलेदारान ऑर्डर काडली। आनी आयज इलेक्शना पिटिशन इलेक्शन आतां 4 म्हयने जाले होल्ड करून दवरला। खंयचें इलेक्शन हे होल्ड करून दवरूं शकता? तेन्ना तेजो मामलेदाराचो जो येयल्लो जो ऑब्जर्वर येयल्लो तेचे लिहिलेले आसा की जी कमिटी पयली आहे तेंच्यांनी इलेक्शन करूंक दिवंक ना म्हणून सबूत आसा, प्रूफ आसा। आणि तरी आसतना आमी कितल्या फावटी सगळ्या महाजनांनी सायन करून सुद्दां दिले बाबा इलेक्शन जावंक ना, हांगा चुकीचें जाल्लें आसा म्हणून। आज पयले एक विशय काडलो म्हणजे कितें 2 टर्म कमिटी हे फोर्सफुली जाल्या बद्दल, म्हणजे आमी तेजे टर्म वायज या तेजे पॉयंट वायज या तेणी म्हटलें कितें 2 टर्म कमिटी हे फोर्सफुली जाले। पयलीं सांगता आमकां 2019 एक कमिटी फॉर्म जाली, तितून आमचे टोटल मेंबर जाल्लेले आहा महाजन 63% जाल्लेले आहा। आनी हेणी मारले आहा ते सायन एज अ 46 महाजन म्हणून एक तेजें इन्फॉर्मेशन 2019 जातलें। परत आमचे दुसरें इलेक्शन जालें, इलेक्शन म्हणजे कमिटी फॉर्म, इलेक्शन हो रॉंग वर्ड पण म्हणटा एक कमिटी फॉर्म एक जालो 13/3/2022 तितून आमचे सगळे महाजन प्रेझेंट जाले 118 आनी तेजी हेजी सायन आहा 174 म्हणजे 94 हेतून तो अक्षरशः आमकां फटींगपणा जाल्ली आहाय। सगळे गोंयभर फेसबूक चलता आनी तो फक्त एक म्हणजे गोंयभर गांवभर सगळे रॉंग मॅसेज धाडटा की अशें न्हू अशें हे कळल्या। तेणी म्हटलें परत एकदां प्रॉपर्टी लिजाक दिल्ली आहा, खरीच आमी प्रॉपर्टी लिजाक दिल्ली आहा। एक मेन कारण इंटेंशन म्हणजे एक इन्कम आमच्या देवाक इन्कम जावपाचो एक बरो गेन। आतां एक कितली वर्सां जाली हो तो रेजिड आमचो आसा 3 वर्सां जाली तेच करता आमी। दोगदार महाजन आसता, एक मेंबर आसता कोणें हांव आतां तशें म्हाका जो खबर आहा पूण हांव म्हणटा तुका तेन्ना कळ्ळें न्हू तुका कोणी सांगलें न्हू तेन्ना तो हांगा कितें येवना देवळान तेन्ना येवंक जाय तूं कळ्या बरोबर कोणी तुका सांगलें आयज ती अशें तेन्ना समजत तुजें हें अशें कितें जाता। आतां इतले फावट अशें जालें ते आतां शेता बद्दल तूं उलयता तेंच्यांनी अशें केलें तें केलें हें खालें तें केलें तो कितें सांगता आमी भियान ओगी रावता म्हणून आमी भियान ओगी रावना। आमकां हांगा किल्लोच नाका, आमचें देवस्थान बरें चलोंक जाय, सगळें आमचें जागृत देवस्थान आमकां देवाचे आशिर्वाद आहा।